तेजे लक्ष वॉर्डान ना. 5 वर्सांनी एकदा येता अशें हांगाले रहिवासी सांगतात आनी ते बी दिसता सिद्ध जाल्लेले आसा. हांगा जर वणको पडलो ना फुडें जप करून ताका खंयसून तरी मॅसेज वयता न्ही. हांगा जर काम जर चालू आसा, घराचें काम चालू आसा, कोण खणटा जाल्यार ताका पयलीं सांगलां आसतलें न्ही. तेणी पयलीं दाखयलां आसतलें मातशें आपूण हांगा करता म्हणून. पूण हे जे आसा न्ही तेंचे जे दुखणें जे आहा न्हू खरोखर एकदम भयंकर आहा. कित्याक लागून एकदम व्हडोन पडल्या उपरांत हांगा कोण पोवचना. तर आमदाराक जर सोदून गेलो जाल्यार आमदार घरा कडेन मेळचो ना. आमदार खंय तरी बिजी आसता. परत मागीर हांगालो जर तो स्थानीक जो नगरसेवक जो आसा न्हू तो देवळान मग्न आसता, देवाचे भक्तीन मग्न आसता. तेन्ना उलयता आसतना हो खड्डो जो पडलेलो व्हडलो पडलेलो आसा हे म्युन्सिपाल्टी एरियेक पडटा. म्युन्सिपाल्टीन फाल्यां तातडीन काम हातीन घेवपाक जाय. तातडीन फाल्यां हांव म्युन्सिपाल्टीन वयतलो सकाळी फुडें आनी हाडून दाखयतलो हेजेर उपाय योजना कितें. लोकांक त्रास जावंक फावना. कित्याक लागून व्हडलो एस्टिमेट ना. एका दिसान जर हेलिकॉप्टर पॅड जर बांदूंक शकता तर हे 2 वरांचे 3 वरांचे काम सेंट्रींग आनी शटरींग करना फुडें जबरदस्त काम जाता. पूण म्युन्सिपाल्टी कडेन पयशे आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. म्हापशेचो आमदार एस्टिमेट करतलो, रेजोल्युशन पास करतलो आनी ती गजाल ना. आमकां बेगिनले बेगीन जाय. कित्याक हांगासून जर आमी जर पळयला न्हू हांगासून रस्त्यासून येता आसतना हांवें पळयलां रस्त्याचेर बुशीस वाडलेले आसा. रस्त्याचेर बुशीस वाडलेले आसा आनी आमकां दिसना आमी म्हापशा शहरान आसा कशें दिसना. आमकां गोंयान आसा कशेंय बी दिसना. आनी आमी जे म्हणटा हे बीजेपीचे भक्के जे आहा न्हू प्रमोद सावंत भिवपाची गरज ना जी म्हणटा न्ही तुमी येवन पळोवंक शकता म्हापशा शहरान. आमदार म्हापशान रावता का आनी खंय रावता बिहाराक रावता तो. बिहारचे सुद्दां थंयसर सुदारले. पूण म्हापशा शहराची दुर्भाग्य आमचें आसा की आतां हो कोसळ्ळो हा इल्लो वणको पडला पुलाचेर हे जाला खड्डो पडला हे आमकां दिसलें. पूण ते येता आसतना आमी बारीक नजर घातली न्ही खरोखरच हांगाले रहिवाशांक कितले पाशियेस आसा. कित्याक लागून हे पाशियेस काडटा म्हणून म्हापशेच्या आमदाराक संवय जाल्या आनी नगरसेवक संवय जाल्लेली आसा. पूण तांकां आमी सांगून दिता आयज तूं जर फाल्यां 24 वरां भितर जर करिना न्ही आमी म्युन्सिपाल्टी येवन धडक मारतले आनी म्हापशेच्या आमदाराक कितें सांगूं जाय तें सांगतले. हो एक कलवड आसा आमचो हांगा जेका अरावंड एक 20-30 घरां जोडलेली आसा ह्या पुला खातीर मेन रोडाकसून. आनी तो पूल मोडला आयज. हेवी व्हेकल्स वचून अरावंड 25 टनाचे ट्रक वयता हांगासून. कोणाचोच लक्ष ना. आमच्या RTO पुलीस बीन ते बिजी आसा कोस्टल लँडिंग जे हे घेवपाक कळ्ळें न्हू फायनी मारपाक. पण जे ट्रक चलतात आनी हे अशें मोडटा आनी हे मोडल्या कारणान ते जातले ही 10-20-30 घरां आहा पळय तेंची कनेक्टिविटी तुटतली. ओके त्या खातीर आमी आयज प्रेसाक आपयला आनी दाखयता आमी कितें जालां तें. कितें जालां हांगा कितें जालां जाणा हो बारीक रोड म्हणजे जे घरांक कनेक्ट करता मेन रोडाकसून पळय तो रोड आनी बारीक पूल. हेवी व्हेकल वचोन हो रोड पूल मोडला रोडा खातीर आनी कांय व्हडलें जावंक ना. आमचें मागणें कितें आसा हो जर पूल मोडत ह्या घरांक कांयच उरचें ना. म्हणजे हेंच्या गाडी हाडूंक मेळच्यो ना. हेंकां घरान चलोवन येवचें पडटलें. पण नेमके हांगासरल्यो ज्यो हेवी व्हेकल्स टर्न आउट जातात तो कारण कितें. कारण म्हणजे थंय फुडें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. तेजो जो कितें म्हाल वयता पळय येता आनी वयता पळय तो हांगासून वयता. आनी जे ट्रक्स वयता पळय त्या ट्रक्सांक लिमीट ना. टनाचे ट्रक्स वयतात पळय ट्रक्सांक लिमीट आसता न्हू टनाचे ताका लिमीट ना. सो हेवी वचोन एका हो कितलो हो पूल आहा तो कितलो लोड घेतलो कितें तें आमकां कांय खबर ना. आनी तो ते वचोन मोडला हो. सो तुमी वॉर्डाच्या कावन्सिलराक बीन कळीत केला. कावन्सिलराक आमी सांगूंक ना न्हू कित्याक तें आमकां आतांच दिसला. त्या खातीर आमी पयलीं त्या ट्रकवाल्याक रावयलो. म्हणजे तो एमटी आहलो ताका म्हटलें बाबा राव तूं फुडें वचोन जर हेतून पडशी जाल्यार ट्रकूय हांगार पडटलो तेजेय लॉस जातलें आनी रस्तोय सारकोच बंद जातलो. पडच्या पयलीं ताका रावून आमी तुमकांय आपयला आनी हें दाखयलां कितें जालां तें.